वेंचणूक लागीं पावले उपरांत राजकीय फुडाऱ्यांची खरी भूमिका लोकूच थारायतात। वेंचणूक कोण लढयतलो आनी कोण लढोवचो ना हो निर्णय जनतेचो आसा अशें आमदार जी तारोलकारान सांगलें। तशेंच CRZ क्षेत्रांत ज्या थळाव्यांची घरां आसा ती वाचोवपा खातीर मुख्यमंत्री कायद्या प्रमाण कायद्यांत बदल करतले अशें आश्वासन आमदार आरोलकारान दिलें। मजगतीं जे लोक टिका करतात तांकां केन्नाच मांद्रे मतदारसंघाची उदरगत दिसची ना। सामान्य लोकांक विचारात मांद्रे मतदारसंघात उदरगत कशी जाल्या ती अशें आमदार आरोलकाराचें म्हणणें। म्हटल्यार इलेक्शनाक भूमिका राजकारण म्हणजे इलेक्शन येता तेन्ना मेन भूमिका ही जनता ठरयता। खंयचो लिडर नेता ठरोवं शकना किंवा हांव ठरोवं शकना। जे वयतले बटन दामपाक मतां ते ठरयतले। आमी कोण लिडर ठरोवं शकना हें पयलीं लक्षांत धरा। दुसरें म्हटल्यार मोगो पक्षाच्या तिकेटीचेर हांव जिखला, मोगो पक्षाचो आमदार आसा। हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की मोगो पक्षाचो क्लेम म्हणटा तो मांद्रे मतदारसंघात पयलींच आसतलो, कित्याक आमी आतां जिखल्यात आनी आमचो क्लेम कायमचो उरतलो। आनी मांद्रे मतदारसंघ मोगो पक्षाक आमचे केंद्रीय समिती आहा ती डेफिनेटली मांद्रे मतदारसंघ आहा ती मोगो पक्षा खातीर मागतली। भाजप तुमकां एक ऑफर आहा भाजपान येवपाचो म्हणून आनी उमेदवारी तुमकां अशें खूब चर्चा आसा। हांवें पयलींच आतांय क्लियर केला, हेच्या फुडें तुमकां म्हणजे क्लियर करता की मोगो पक्षाचो पयलो क्लेम, कित्याक हांव मोगो पक्षाचो आमदार आसा। केंद्रीय समिती जे डिसायड करतली आनी तेंच्यांनी ठरयलें बाबा ह्यो मोगो पक्षाचो आमी दावो आहा तो सोडचे ना, मांद्रे मतदारसंघ ह्यो मोगो पक्षाकूच आसतलो जाल्यार डेफिनेटली मोगो पक्षाक आसतलो। आनी आमी मोगो पक्षाचेर जर केंद्रीय समितीन युती इलेक्शनाक आमी वयतले युती करून जाल्यार मोगो पक्ष ह्यो प्रायोरिटी आसतलो आनी मांद्रे मतदारसंघ ह्यो मोगो पक्ष म्हाका दिसता मोगो पक्ष ह्यो क्लेम करतलो आनी मोगो पक्ष लढयतलो। पयली गोश्ट म्हटल्यार जे आमचे स्थानीक आहात स्पेशली फिशरमॅन्स हे खंय तरी पयलींच्यान पिढ्यान पिढ्या तो वेवसाय करतात आनी थंयसर आपले घर आसा तेंचे आनी ते कितलींशींच वर्सां थंय रावतात। आतां CRZ कायदो आहा तो 91 येयला आनी कायदो येयले उपरांत कायद्याचे इम्प्लिमेंटेशन आहे सरकाराचे आनी न्यायालयाचे हक्क आहा, म्हणजे तेंचे तो रायट। सो ते कायद्या प्रमाणे वयतात, पूण कायदे पळयता आसतना आमी स्थानिकांनी थोड्या लोकांनी, हांव सगळ्यांक म्हणना थोड्या लोकांनी स्थानिकांनी विचार करपाक जाय। ते भायले जे येतात आनी हांगा वेवसाय करूंक सोदतात तांकां बळी ना पडटा आमच्या लोकांक कशें सेफ जातात ते पळोवपाचें। आयज कितें जाता व्हडले व्हडले इन्वेस्टर येतात आनी तांकां बीच दिसता आनी ते मागीर कोणाची घरां बिरां पळयनात। CRZचो कायदो पळयतात जो 91 जाला, त्याच्या पयलीं आमचे फिशरमॅन्सांची घरां आसात ती आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय। डेफिनेटली हांवें हे एसेंब्लीनूय मांडला, तेचेर कामूय चालू आहा आनी CMA कडेन कंटिन्युअसली मिटींग जातात जे आमचे कोस्टल बेल्टाचे सगळीं घरां आहात तांकां खंय तरी जस्टीस मेळपा खातीर। आनी ऑलरेडी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान इन्स्ट्रक्ट केला की सगळे म्हणजे जे कायदो दुरुस्ती करपाक जाय तो आमी ऑलरेडी ड्राफ्ट बीन रेडी केला। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तेचो जबाबदारी घेतलेली आहा सेंटरा कडेन उलोवन आमकां रिलॅक्सेशन कशें मेळटलें गोंयांत ते आमी करतले, कित्याक काही गोश्टी आहात त्यो हांव मिडिया फुड्यान उलोवंक शकना जे आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आपूण स्वताहून अनावन्स करतलो कितें आनी कितें। पूण डेफिनेटली बेनिफीट कोस्टल बेल्टाक जातलो आनी आमचे स्थानीक जे आहात घरां जी पयलींचे पिढ्यान पिढी आहा तांकां प्रोटेक्शन मेळटलें।